शेल्डे पंचायतीत आशिल्ल्या एटलांटीक मिलाच्या जाग्यार व्हड प्रकल्प येवपाची भिरांत शेल्डेच्या लोकांक पडला। पंचायतीच्या परवानगी बगर ही मिल मोडपाचें काम चालू आसा। पंचायतीन जिल्लो अधिकाऱ्या सयत पळोवणी करून ह्या मिलाचेर नोटीस मारली, मात तरी आसतना ती नोटीस पिनून परतून ही मिल मोडपाचें काम सुरू आशिल्ल्याचे थळावो पंच कायतान कारवालोन सांगले। ह्या जाग्यार प्रदूषण करपी प्रकल्पाक आमचो विरोध आसा अशी भूमिका शेल्ड्याच्या थळाव्यांनी घेतला। जी एटलांटीक मिल आसली ती तोडपाचें काम चालू आसलें, मोडपाचें काम चालू आसलें। तेन्ना पासून हांवें आमचे सरपंचाचे कानार घातलें। सरपंचाक BDO सांगलें, BDO साकून आमी कलेक्टरा कडेन गेले। हे भाशेन जावन आमी एक दिसा भितर हिंगा हाडून एक नोटीस मारपा लायली आनी त्या नोटीस मारून देखून दुसरे दिसाक त्या दिसा बंद जालें पुलीस बी हाडून। आनी दुसरे दिसाक हें काम कशें स्टार्ट जालें तें म्हाकाय खबर ना। हे दिवळी आमचो एक इंडस्ट्री जागो आसलो आनी तो कायमची उरचो, कित्याक आनी हिंगा कोणाक इंडस्ट्री जागो ना इतलो व्हडलो। ताका लागून म्हाका दिसता हे प्लॉटिंग करना आसतना एक सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री जावच्यो बऱ्यो, नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री येवच्यो आनी लोकांक रोजगार कितें तरी मेळचो। गांवांत रोजगार मेळचो आनी लोकांचे पोट चलचें म्हणून थळाव्यांनी हो जागो 1965 सालांत चौगुले टेक्सटायल मिल्साक दिल्लो। मात ही मिल अशीच उरतली अशी थळाव्यांची आस्त आशिल्ली, मात कांय कारणास्तव चौगुल्याक ही मिल काडून एटलांटीक स्पिनिंग अँड वेव्हिंग मिल्स कंपनीक दिवची पडली। फाटले 15 वर्सां सावन ही मिल खंडर जावन रावल्या, तशेंच सुमार 7 लाखाचो टॅक्स ही मिल पंचायतीक दिवपाची बाकी आसा खंय। प्लॉट करून ऍक्टिव्हिटीज त्या प्रमाणे आनी पंचायतीक कांय परमिशन नासता, मोडून फोडून व्हरता। पंचायती कांय आयकनाय ते आनी हेजेर कोणेच कांय एक्शन घेतलें ना। तर आमकां हेजें एक्शन घेवन हें कितें जाता घडटा तें भितर आमकां कळपाक जाय आनी सेफ उरपाक जाय आमकां। आनी खरेंच म्हणल्यार त्या काळान हांगा मोर देन म्हाका दिसता 1000 वयर 3 शिफ्टींनी ही मिल चलताली आनी ताजेर सावन वाठारांतले लोक जे आसात बारीक बारीक धंद्यान गुंतून सगळे लोक तेन्ना सॅटिस्फायड आशिल्ले, बरे आशिल्ले। दिसतालें की ग्रामस्थांनी जी जमीन दिली ती बऱ्या खातीर तांणी ती वापरली आनी अशीच ती मुखार उरतली अशी आस दिसताली। पूण समवेर इन 1985 कांय कारणाक लागून चौगुलीन ती मिल काडून एटलांटीक स्पिनिंग म्हाका दिसता प्रायवेट लिमिटेड जी जीन म्हणटात त्या व्यक्तीन ती घेतली आनी त्या नंतर कांयच ताचें उदारगत अशी जावंक ना। पूण मिल तांणी ती कसल्या मनान घेतली तीवूय आमकां खबर ना। पूण त्या नंतर ती मिल अशी बंद जायत गेली। आतां बंद जाल्यार कितले वर्सां जाली? म्हाका दिसता 15 ते 20 वर्सां जाली ती बंद आसा। सामकी अबंडन केल्या? सामकी अबंडन करून परिस्थिती पळोवपा सारकी ना। आता परत कितें इश्यू जाला, तेजेर कितें तरी आवाज येता, प्रोजेक्ट येता? जेन्ना ही मिल बंद पडली तेन्ना पंचायतीक जो तांचो जो टॅक्स दिवपाचो आशिल्लो तो फाटले कितलेशेच वर्सां तांणी टॅक्स दिवंक ना। कितलोसो आसा? अराउंड 7 lakhs आसा अशें तांणी सांगलां। पंचायतीच्या सेक्रेटरीन सांगलां की अराउंड 7 lakhs ते देणे आसात आनी हो इश्यू आतां कलेक्टरा मेरेन पावलेलो आसा। शेल्डेच्यान गोमंतक TV खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार।